म्हजे घर येवजणे खाला हळडणच्या लोकांक कितले त्रास सोंसचे पडटात हाचे संबंधी भाजपाचे आदले हळडणचे आमदार ग्लेन टिकलो हांणी फुडारपणा खाला प्रशासकाच्या कार्यालयाक भेट दिली। लावार्थ्यांची जावपी गैरसोयी विशीं निवेदन सादर केलें। ह्या समस्यांची बेगोबेग दखल घेवन बाधित लावार्थ्यांक थाकाय दिवची अशी मागणी ग्लेन टिकलोन केल्या। सध्या एज पर आर्टिकल 372A जे कोमदादी कन्सर्न दिना ते आमकां अपील करूंक शकता एज एडमिनिस्ट्रेटर। सो फेब्रुवारी ऑनवर्ड्स आमकां फायली येयला, जवळ जवळ 500+ फायली येयला। ओके, आनी मेजर प्रॉब्लेम कितें आहा, थोडे 300 एलाव आहा टू गिव रेगुलरायज। सो आतां इश्यू कितें आहा, 300च्या अबाव कोमदाद रेज ऑब्जेक्शन आनी फायनली जेन्ना आमकां कन्सेंट दिवंक जाय तेन्ना आमकां ते अबाव 300 एरिया सरेंडर करचो पडटा। डेफिनेटली बिलो 300 थोडे कोमदादीक ऑब्जेक्शन ना, तेंचे ऑर्डरी आमी खुबश्यो पास केल्ल्यो आहा। आतां ऑलमोस्ट नॅशनलाक 50-60% ऑर्डर्स ऑलरेडी पास। सो बाकीच्यो मे मंथान आनी जून मंथान थोडी इनवर्ड केला, तेज्यो फर्स्ट हियरींग घेतलेली आहा। सो इन कॉन्सिक्वेंट 2-3 वीक्स त्यो फायली क्लियर जातल्यो एट माय एंड। मागीर तो फुडें प्रोसेस एडिशनल कलेक्टर 2 कडेन फायनल ग्रांट करपाक। आनी पेमेंट जे आहा ते वन्स एडिशनल कलेक्टर गिव्स फायनल ऑर्डर तेन्ना एप्लिकंटांनी RTGS किंवा NEFT किंवा डिमांड ड्राफ्ट मोडान आमच्या ऑफिसान करपाचें। आमचे डेजिग्नेटेड स्टाफ आहा ते पेमेंट्स बी हँडल करपाक। आज आमी सगळे हांगा आयले, आमचे सगळे कार्यकर्ते घेवन आनी अंडर कमिटी एडमिनिस्ट्रेटर पंडुरंग गड रिगार्डिंग आमच्यो फायली अंडर म्हजे घर स्कीम ऑनरेबल CM and Dr. Pramod ऑलरेडी ते स्कीम बरी स्कीम आलेली आहा। आमच्या मतदारसंघात चड नाशोला गांवांत खूब फायली डिले जाल्ली आसा। इन्स्पेक्शन थोडे केला, थोडे पास केला तर करूंक ना। लॉट ऑफ कंप्लेंट्स has been done which files have not been cleared. So त्या खातीर आज आमी सगळे आमी मेळून आमी विचारले फायली कित्याक पेंडिंग आसा। आतां ते इन्शुरन्स दिल्ले आसा की थोड्याच्यो फायली लेस दॅन 300, थोडे फायली क्लियर जाल्ले आसा। मोर दॅन 300 द पार्टीज हॅव टू सरेंडर। ते कितें फॉर्मेलिटी आसा पूण आतां कोणाचे रिजेक्ट करूंक ना। एंड विदिन 1 month he will try to clear all the remaining files which have come to his office. हेजे ऑप्शन आयले सगळे फायल तो क्लियर करतलो हे जाणा आमकां आश्वासनां दिल्लीं आसा। सो त्या खातीर कितें फर्टिलायझरांनी आमचे ऑनरेबल CMन खूब फायली साना बी दिल्ली आसा। तेन्ना मातसो भाव जालो की आमच्यो फायली कित्याक क्लियर जायना फॉर्मा कॉन्स्टिट्युएन्सी फॉर्म नाशोला एंड बाकीच्या एरियान लायक म्हापसा दोन वॉर्ड आसा, वॉर्ड नंबर 17 आसा, नाशोल आसा, मासोर आसा, मागीर आसा लॉट ऑफ हाउजीस अंडर द मजिगर स्कीम बिलोंग्स टू प्रायवेट कोमदाद एंड आनी खूब लोकांनी ऑलरेडी फायली घातले आसा। थोडे फायलीन प्रोसेस वीच आर सबमिटींग टू द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कोमदाद। सो दॅट इज द इशू।